मोर्जे बांदेकार वाडो हांगसरच्या पडीक प्राथमीक शाळेची दुरुस्ती करून त्या जाग्यार एक भलायकी केंद्र उबारचे अशी मागणी मोर्जेच्या थळाव्यांनी केल्या। मोर्जे लोकांक लागीं खंयच भलायकी केंद्र ना अशें तांचें म्हणणें आसा। मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदारान हातूंत लक्ष घालून हांगसर एक भलायकी केंद्र उबारचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। ह्या आमच्या मोर्जेन जायत्या लोकांचे आयज गेस्ट हाऊस आसा, जायत्या आयज लोकांचे रेस्टॉरंट आसा आनी जायत्या लोकांचे तरेतरेचे खूब आसा। हांव अशी मागणी मागता मांद्रे मतदारसंघाचो बाब जीत आरोलकर हे आमच्या मोर्जेन एक शाळा आसा, ही बंद आसा शाळा। ही मोर्जेन आमच्या एक हॉस्पिटल म्हणून एक कसलेंच ना। हे लोकांची एक गरजेची वस्त आसा। ही फाल्यां कोण शीक पडलो जाल्यार ताका डॉक्टर आसता। इकडे आमचे फकत डॉक्टर साकावचे आसतात, ते सांजचे आसनात। 108 दवरल्या ती सदांच कितें लोक शीक पडना, 108 गरजेची दवरल्या। 108 येता म्हणसर पारशा सटिया मोर्जे येता म्हणसर ताका टायम लागता। हांव म्हणटा ही शाळा आसा मोर्जेन आमच्या बांदेकर वाडा हेचें हॉस्पिटल करचें, ही गरजेची वस्त आसा। हे मोर्जेकारांक सगळ्यांक सांगता।